सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. झेवियर रॉड्रिगीस सोंपल्यार 3 वर्सां भरतात. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक इमिसाचे भेटींत मागुया. त्याच बरोबर अलिशा अब्रेव, जोकिना दा कोस्ता, किनन ब्लीज मास्ट्रेनियस आपलो वाडदीस समरुमतात. आनी कायतान आनी बार्बिना अब्रेव आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. आनी सगळ्यांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक इमिसाचे भेटींत आमी मागुया. त्याच बरोबर दोंद्रे ह्या वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. टोनी अल्फोन्सो, फिलोमेन de Souza, Zito Gomes, Jude de Silva, Remy Pereira, Joseph Dias, Pedro Velho, Noel and Peter. आनी आंकवार मारीची भेट ह्या कुटुंबाक तांचे पासत आमी मागुया. Peter Faria, Caetan Fernandes, Celestina Rodrigues, Francisco Machado, Adelina Gomes, Ludina da Cunha, Caetan and Clara Rodrigues. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी रितीन फावो ती बरी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोदपुरवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच अकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. बापा, तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बरोवन बागीवंत जोजफातान आपल्या शर्या पासत आपलो जीव दिलो. तुजे पवित्र सभेन त्याच आत्म्याची पदवी आयजूय दाखय आनी आमी आमच्या भावा भयणी पासत जीव दिवंक पाटी सोरोना जावच्याक आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान सक्तीवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. राजानो, आयकात आनी समजून घेयात. पयशिल्ल्या गांवांच्या नितीदारांनो, शिकात. पुस्कोळ लोकांचेर अधिकार चलयतल्यांनो आनी आपणाकाल खूब लोक आसा म्हणून गोरवान बोललेल्यांनो, आयकात. कित्याक पदवी तुमी सर्वेस्परासून घेतात आनी तुमचें रायपण भोव व्हडत्या देवातावन येता. तोच तुमच्यो कोडण्यो कोसाक लायतलो आनी तुमची मनां विस्कुटावन पळयतलो. ताच्या राजाचे कारबारी कशे तुमी प्रमाणीकपणान अधिकार चलोवंक ना जाल्यार आनी ताचे कायदे पाळूंक ना तर वो देवाक जाय ते भाशेन तुमी वागूंक नात जाल्यार अवचीत आनी कांपेऱ्यान तो तुमचेर देंवून येतलो.
उंच जाग्यांचेर आसलोल्यांक आनी पदवेदारांक कडक जोडटी रावता. ल्हानविकांक दोळ्यालायेन बोगसणें मेळटलें, पूण बोलवंतांक बोलान कास पडटली. कित्याक सोगता सोर्वांचो दोनी कोणाच्याच मुखार हालचो ना आनी कोणाचेच व्हडपणांक तो मान बागोवचो ना. कित्याक ल्हानांक तशें व्हडांक ताणेंच केल्या आनी सोगल्यांक एकाच तोरेन तो सांबाळटा. पूण पदवेदारांक कडक जोडटी रावता. पळय जुलुमदारांनो, तुमी जाणवाय कितें तें वळखूंक ना आनी ताचेर आड वचूंक ना जावं हांव आतां उलोयतां तीं उतरां तुमकां. कित्याक पवित्र वस्तू पवित्रपणी सांबाळटा तांकां देव पवित्र म्हूण लेखतलो आनी पवित्र वस्तूचेर शिकवण घेतल्यात तांकां तातूंत आसरो मेळटलो. म्हणटोच म्हज्या उतरांक आशोवन रावात आनी तीं उतरां अत्रेकून अत्रेकतात आनी ती तुमकां शिकवण दितली. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जावं दी. उठ देवा प्रितुमेचे मनसुबी कोर. परतून म्हणुया. उठ देवा प्रितुमेची मनसुबी कोर. दुर्बलांक आनी अनाथांक न्यायन राखात. दोलदिऱ्यांक आनी दुर्बलांक नीत करून दियात. दुर्बलांक आनी गरिबांक सोडयात. नोश्ट्यांच्या चोपक्यांतली तांकां निवारात. जबाब. उठ देवा प्रितुमेची मनसुबी कोर. तुमी देव, तुमी सोगले भोव व्हडत्या देवाचे पूत अशें हांवें तुमकां सांगून दिलां. तरी आसतना हेरां मनशां भाशेन तुमी मरून वेतल्यात. खंयच्याय कुंवरा भाशेन तुमी सोकला पडटल्यात. जबाब. उठ देवा प्रितुमेची मनसुबी कोर. उद्गाराक उबी रावया. जाता ते जावं सगळ्या वस्तूंनी आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. Sorvispor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wojna tuka sognia. जेजू जेरुजाल्याक वेता आसतना समारिया आनी गालिलिया हांचे शिमे वेल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार खोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हळें, जेजू गुरुजी आमची काकलूत कोर. ताणें तांकां पळोवन म्हळें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तांतल्या एकल्यान आपूण नितळ जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताका आर्गां दिली. आनी तो समारियेकार आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हळें, 10 जाण नितळ जाल्ले न्हय, तर 9 खंय आसात? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हळें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाळ भाव भयणांनो, आयचे शुभ वर्तमान तुम्ही जायते पावटी आयकलां. जेजू जेरुसलेमाक वेता म्हणजे ताचे निमणे दीस सोडवण करपाचे दीस. ताका राजा कशें मानून घेतले, मागीर ताका नाकारतले, ताची परिक्षा जातली, ताका जुदेवांच्या कोर्टान आनी पिलाताशिनूय वतले, खुरीस दितले, खुर्साचेर मरतलो, जिवून जावन मनशा कुळाची सोडवण करतलो. जेरुसलेमाची वाट चलता आसतना एके वाटेन आसा गलिलिया, दुसरे वाटेन आसा समारिया. आनी मागीर जॉर्डना कडल्यान जॉर्डना पावलो म्हणटच आतां एरिया आसा ती डेकापोलीस म्हणटात ती, जॉर्डना वेस्ट जॉर्डन पावले म्हणटच ताणें मागीर सोडूंक जाय, मागीर जेरुसलेम पावतलो तो. आतां ही वाट चलता आसतना कोडकार 10 कोडकार आनी कोडकार म्हणटच एके वाटेन आसात गलिलियाकार जुदेव, दुसरे वाटेन आसात समारियेकार. ते बरोबर आसात आनी बरोबर आसूंक कारण आसा तांकां. कित्याक लागून आदल्या कोरान आमी वाचता, खोड जाल्ल्या मनशाक फामील आपणा बरोबर दवरिनासलोली आनी नेमूय आसलोले. म्हणटच हे मनीस गांवां भायर रावताले, शिमेचेर उदे करून शिमे भायर. तांणी पिजलोलें घालूंक जाय आसलोलें, केंस व्हडले धरूंक जाय. कोणूय थंयसर येता जाल्यार हांव मेळ्ळो म्हूण तोंडाचेर हात मारून सांगूंक जाय. तांकां लायफ आसूंक ना. हाका लागून घडये ते सगळे बरोबर जुदेव आसात 9, तांचे बरोबर समारियेकार आसात, ते बरोबर आसात. ते येतात तेन्ना तांणी जेजूची बरी खबर दुबावाबीन आयकल्या आनी येता तेन्ना ते म्हणटात जेजू गुरुजी आमची काकलूत कोर, आमची काकलूत कोर. हे काकलूत कोर आदल्या कोरान फकत देवाक वापरताले. आमी स्तोत्रांनी 1, 2, 3, 123 नंबर 3 थंयसर आमकां मेळटलें. 83 नंबर 3 ह्या स्तोत्रान ही हॅव मर्सी ऑन अस देवाक लायताले. आनी हे जेजूशी येवन मागतात तेन्ना ते बेश्ट्या प्रवाद्या भाशेन ते पळयनात, हो दुसरे तरेचो प्रवादी कितें तरी हाचे भितर एक्स्ट्रा आसा, देवपण आसा. हे कोडकार मानून घेतात आनी मानून घेतात तेन्ना तो तांकां पयस तावनूच बरो करता. वचात तुमचें आंग याज्ञिकाक दाखयात. आदल्या कोरान एलिजानी एकल्याक बरो केलोलो, नामान सिरियेचो. ताका पयस ताव तूं वच आनी जॉर्डन नदीन बूड, आत पासून लावंक ना. तेच भाशेन जेजू आतां हांकां 10 जाणांक पयस तावन बरें करतात. तुमचें आंग तुमी दाखयात याज्ञिकांक. लेट हिम सर्टिफाय दॅट यू आर क्लीन. याज्ञिकान चीट दिल्या उपरांत म्हणजे नितळ जाल्या म्हूण मागीर ताका फामील घेतली, गांव घेतलो तांकां, सगळीं मानून घेतली. आतां एक क्लीन जाल्यार ती हांच्यांनी आमचे बरोबर रावूंक जाता, जेवूंक जाता, न्हेसूंक जाता, भोवूंक जाता. ही सर्टिफिकेट तांच्या बाबार्थाक लागून 10 जाण बरे जाले. आनी जेजू थंयसर एक उतर वापरता, ह्या पोरक्या भायर, पोरको म्हणजे सामारितानाक जुदेवांक पडो नासलोलें. इम्प्लिकेशन ऑल अदर्स वर जूज. ते जुदेव जावन याज्ञिकाक दाखयले, फुजो गेले. हो आसा तो अनभावार्थी म्हणून ना, समारिकार मिक्स. ते समारिकार परतून आयलो आनी देवाक दिनवासलो. ते उतर दिनवासप युक्रिस्तिया, ग्रीक उतर ते. आमी युक्रिस्ट म्हणटा न्हू, मिसाची भेट सद्दां जाता तेन्ना दिनवासणेची भेट. आनी हे भेटेन आमी देवाक दिनवासता. आनी दिनवासची काळीज आसप एकदम गरजेचें. देवान आमकां जायतें बरें केलां. समटायम्स प्रॉबब्ली वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. आयज मिसाची भेटीन वांटो घेता आसतना सगळीं देवाची बरेंपण आमच्या मनांत हाडुया. हे दिनवासणेच्या बलिदानांत ती एक करुया. जेजूच्या कश्टांचो आमी जेजूचो मरणाचो समारंभ करता मिसाचे भेटेन. जेजूचें जेवण आनी जेजूचें मरण
आमचे दुख कश्ट आनी संतोशूय बाराबोर देवाक दिवन दिनवासनेचें गीत कशें आमच्या भावार्थाची ही भेटवणी जावं दी. जसो समारेकार देवाक मानवलो, आमची मिसाची भेट भेटयता आसतना आमचें जिवीत दिनवासनेच्या मनान देवाच्या हातान घालून आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावं दी. भेटवणेक आमी गायन गावया. सी 17 गोवा खोडयो बारीक ओडक्यो पान पोस्तीस C17 पेज 35. गोवा खोडयो बारीक ओडक्यो उद्याचा जिवा बसो गोच्या बाबा बोयली मामला जिजो बिदो जिवीत मोची लिसा भेटून सदा मोच्या जिवा उडो बसून गोरे मुच्या सोडो जिवीत सोडो खुशेल बाबा म्हज्या भावा भयणांनो, हें आमचें बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनान ताणी मोहिमेन आमच्या आखे बोबीत सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा भागीवंत ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमच्या देण्याचे तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या भावार्थाक भागीवंत जोजफातान रोगोत वारोवन साक्षी दिल्या त्याच भावार्थान आमकांय तीर कर. अशें आमच्या काळार जेजूक आमी गवाय दिवंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जोजफात तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तूं गवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सोपुर्नायेन परजोडायताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच न्हू पवित्र, न्हू सगल्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका निर्वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची खालच. नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसून मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jezu ami ourokata, ami ekashinte pieta, tite vobi tu voi vovaresu, ami tu chema porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची खालच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा शावेराची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकांनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतून एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती तिच्या पोती बागीवन झुजे बागीवन दोन दुतांनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें चुकिल्लें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तोंडलेंत पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन ओतरेकता. तो आमकां तुजी उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक
सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगलीं सुभागी. सोम्यात म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमियाच्या वेळार आमी गायन गावुया. भावार्थाचे दोडे D5 पान 40 आनी 9. D5 पेज 49. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तुदी जेजू तुका पळोवंक
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, ह्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां गोठाय आनी थीर दिता त्या तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. अशें भाग्यवंत जोजफाताच्या पावलांनी चलून पवित्र सभेच्या माना आनी एकवटा खातीर आमचें जिवीत आमी खोशेन करचूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. मोगाळ बाबा बेडानो, सोमारा दीस 17 आमची रोमारी पिलार 4 वरांचेर मीस जी कोण येवंक सोदतात तांणी नांवां दिवची त्या प्रमाणे आमी बसीची आनी दुसरी वेवस्था करूंक जाय. आयज वो फाल्यां तुमी नांवां दिवची त्या प्रमाणे आमी वेवस्था करतले. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार भाग्यवंत मिगेलीक मागणे. समिगेल महामुरव्या लढाईचा तूं आमकां राख. देवसाच्या कोटेपडांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवन म्हूण आमी खालतीपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुरा देवाचे पदवेन सैतानाक सगळ्या कोटे आत्म्यांक हेमकोणान कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक झोलपतात. आमेन.